नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दूरदर्शनाक खासा मुलाखत. भ्रष्टाचाराक आपलो सरकार थारो दिवचो ना अशें स्पश्ट मत तांणी मांडलें. 6व्या पावण्यावेलें मतदान आयज जालें. साबार वाठारांनी उमेदीन लोकांनी केलें मतदान. वीज पडून लुकसाण जाल्ल्या नावेली साखळेच्या वाठारांतली मुखेलमंत्र्यांनी केली पळोवणी. रोखडीच भरपाय दिवपाचें दिलें उतर. पणजेंत जाली राष्ट्रीय बोन्साय परिशद. जापानाचे मुंबयचे कावन्सिल जनरल यागिकाजी हांणी केलें उक्तावण. आनी 13वो प्रेरणा दीस पुण्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत जालो. बाळी आंदोलनाचे हुतात्मे सर्गेस्त मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हांच्या यादीन जालो हो दीस. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दूरदर्शनाक खासा मुलाखत दिली. वेंचणुकेच्या प्रचार सभा संदर्भात उलयतना तांणी सांगलें की भारतीय वेंचणूक हो लोकशायेचो व्हडलो उत्सव आसा. आपूण प्रचार सभेंत वतना लोकां कडेन संपर्क करपाच्या हेतान वता. आपूण साकार आनी निराकार हातूंत तथ्य मानता आनी सगळे भारतीय हे साकार रूप मानतात. लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत बड़ा उत्सव होता है और इस उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता है कि जिसमें मतदाताओं को एजुकेट करने का एक मास स्केल पर मूवमेंट शुरू हो जाता है. मीडिया के द्वारा, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, ओपिनियन मेकर्स के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, लीडर्स के द्वारा. तो एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी डेमोक्रेसी के संस्कारों को आने वाली पीढ़ियों में उनके जहन में उतारने का एक उत्तम अवसर होता है. मुझे अभी भी समझ नहीं आता है कि कभी कभार कुछ लोग विवाद खड़ा कर देते हैं कि बच्चे क्यों ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए. विरोधी पक्ष विनाकारण आश्वासनां दिता. लोकां कडेन वतना आनी तांचे कडेन संपर्क करतना आपणे पुराय उद्दिश्ट बाळगूंक जाय. उदरगतीचो रोड मॅप आपले कडेन आसपाक जाय. तेन्नाच लोक ते मानतात. भ्रष्टाचाराचो पुराय नाश करप हें आपल्या सरकाराचें उद्दिश्ट आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. गर्व होना चाहिए कि एक सरकार ऐसी है कि जिसका करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है. दूसरा, ये सरकार ऐसी है कि जिस डिपार्टमेंट के पास जो काम है उसको करना पड़ता है. अगर किसी को सफाई का जिम्मा है तो वो सफाई करनी पड़ेगी. भाई तुम घर पे सो नहीं सकते हो. तुम्हें समय पर बस चलानी है तो बस चलानी पड़ेगी. तो एक गवर्नेंस में हर एक को अपना अपना काम ढंग से करना चाहिए. ये डिसिप्लिन लाने का मेरा प्रयास है. उसमें ईडी डिपार्टमेंट भी आता है, उसमें सीबीआई भी आता है, उसमें विजिलेंस भी आता है. सारे डिपार्टमेंट हर एक को काम करना होता है. यही सरकारें थी पहले, यही स्ट्रक्चर था, यही अफसर थे, यही पद थे, यही तनख्वाह था, यही फाइलें थी, यही प्रक्रिया थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या मुलाखतीत उलयतना सांगलें की देशांत धर्मानुसार आरक्षण दिवपाक जाय. लोकतंत्र में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कारकाठात जनसभा संबोधीत केली. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें की विरोधी पक्षाचे मनसुबे सफल जावचे नात. 4 जुना उपरांत देशांत वेगळेंच चित्र दिसतलें. जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है.
ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी हिमाचल प्रदेशातल्या कांगडा हांगा एक प्रचार सभा संबोधित केली। ह्या वेळार तांणी विरोधी पक्षाचेर खर टिका केली। निकाल येतकीर भाजपाच जिखतले आनी विरोधी पक्ष ईव्हीएम मशीनाचेर निमित्त दवरतले अशेंय तांणी सांगलें। 6 तारीख को हार का ठीकरा आपके सर पर फोड़ना तय है, आपके सर पर। ये भाई बहन तो पूरे हो नहीं सकते। राहुल जी और प्रियंका जी को कुछ नहीं होगा। खड़गे साहब का इस्तीफा लेकर खड़गे साहब का हार का ठीकरा फोड़ने का कारण एक कांग्रेस पार्टी। और राहुल बाबा, एक बात मैं बताता हूं अब, 6 तारीख को किसी जर्नलिस्ट ने मुझे कहा कि राहुल बाबा का कार्यक्रम है। 6 तारीख को राहुल बाबा बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर जाने वाले हैं। लोकसभा वेंचणुके खातीर 6व्या पांवड्यावेलें मतदान आयज सुरू जालां। 8 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 58 लोकसभा जाग्यांचेर नेटान मतदान सुरू जालां। अस्तंत बंगालात 77.99%, ओडिशात 21.30%, उत्तर प्रदेशात 52.2%, बिहारात 52.24%, दिल्लीत 53.77% मतदान जालां। ओडिशा 59.60%, हरियाणा 50.93%, जम्मू काश्मीर 51.35%। आयज देशांतल्या राजकीय फुडाऱ्यांनी मतदानाचो हक्क बजायलो। हातूंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी, काँग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी दिल्लीत मतदान केलें। 6व्या पांवड्यावेल्या मतदाना खातीर देशभरात उमेदीन मतदान जालां। दिल्लीत जाल्ल्या मतदानाचेर थंयच्या लोकांनी उक्तायल्ल्यो ह्यो कांय प्रतिक्रिया। ये देशभक्ति के ज्वार का है, और देशभक्ति का ज्वार हमारे देश में आज इसलिए हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा कि सैकड़ों वर्षों के हमारे पूर्वजों के संघर्ष के बाद हमको आज़ादी मिली। आज़ादी मिली का मतलब हमको अपनी सरकार चुनने का एक अधिकार मिला। तो हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान दे के सैकड़ों वर्ष तक हमको जो आज़ादी दिलाई है, हम भी ये चाहते हैं कि उनका ऋण उतारने के लिए अपनी अगली पीढ़ी को उसी प्रकार से सुरक्षित छोड़ के जाने का एक वातावरण बना के जाएं। इसलिए हर व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके अपने ही स्वप्न की एक सरकार इस देश के अंदर लाना चाहता है। अधर्म के ऊपर धर्म की जो विजय होगी जब ही होगी जब हम अपना वोट डालेंगे, और मेरी सबसे अपील है अपना वोट डालिए और अच्छी सरकार चुनिए। देशात 6व्या पांवड्यावेलें मतदान आयज सुरू आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स संकेतथळावेल्यान साबार लोकांक चडांत चड मतदानाक फुडें येवपाचो उलो मारला। तरणाट्यांनी आपल्या मतदानाचो हक्क बजावचो अशें तांणी सांगलां। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी ह्या 6व्या पांवड्यावेल्या मतदाना खातीर चडांत चड लोकांनी भायर सरून मतदान करचें असो उलो मारला। राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी साबार लोकांनी आपलो मतदानाचो हक्क बजावचो अशें आपल्या ट्वीट संदेशांत सांगलां। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आपलो मतदानाचो हक्क बजायत चडांत चड मतदान करचें असो उलो मारला। मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी 6व्या पांवड्यावेल्या मतदानाच्या योगदाना खातीर समाधान उक्तायलां। नवी दिल्लीत आपल्या परिवारा सयत तांणी मतदान केलें। जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या मतदानाचेर खोशी उक्तायत तांणी सांगलें की लोकशायेची मुळां घटमूट जावपाक आतां सुरवात जाल्या। ईव्हीएम मशीनांत कसलीच गडबड जावपाची शक्यता ना अशें तांणी मुखार उलयतना सांगलें। एवरीबडी मस्ट वोट। मेरी सबसे अपील है कि सब लोग बड़ी मात्रा में वोट देने आए। एक हमारा विभाग ऐसा है जो आपके घर जाके कहता है वोटर बन जाओ, जो आपके घर जाके आपको स्लिप पहुंचाता है, आपका वोटर कार्ड आपके घर पहुंचाता है, मान मुरब्बत करता है।
बाकी तो अगर किसी विभाग से कुछ लेना हो तो आपको जाना पड़ता है ऑफिस। तो जब इतनी तैयारी की है तो आप जरूर आइए। घेऊया एक लहान सोयीचं. क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नॅशनल पर. विसा उपरांत मुख्यकार पळोवया मुखावेले खबरो. गोंय सांस्कृतिक उत्सव सालिगांवांत जालो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या उत्सवाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार सालिगांवचे आमदार केदार नाईक, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो, हळदोणचे आमदार कालुश फरेरा, पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अंचिपका, ISS पंचायत वांगडी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दर्यादेगोच न्हय जाल्यार गोंयची पुराय संस्कृताय आमकां पर्यटनाक दाखोवंक जाय आनी पर्यटकांनी गोंयच्या संस्कृतायेचो अणभव घेवंक जाय. ते खातीर ह्या उत्सवाचें आयोजन केलां अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. गोंयचें हेरिटेज कितें आनी बाकीची जी वेवस्था आमची आसा ती लोकां फुडें हाडप, कित्याक कल्चरल टुरिजम पोस्ट कोवीड इज स्लोली स्प्रिंगींग अप आनी पयलीं भशेन पर्यटक फक्त एकूच जाय म्हणून येना, दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर मेनी थिंग्स. गोंयची फेस्टिवल्स असले फेस्टिविटीज आसा एज अ मिक्स ऑफ एवरीथींग. आमचे कल्चर दाखयता, ट्रेडिशन दाखयता, हेरिटेज दाखयता आनी तातूंत जो ट्युरिस्ट येता ताका हे सगळे एक जाग्यार पळोवंक मेळटा. प्लस व्हेरी इम्पॉर्टंटली एन्जॉय द गोवन फ्लेवर्स. गोंयची ड्रिंक जावं, गोंयची फेणी जावं, नाल्यार गोंयचें जेवण जावं, जे स्थानीक आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप जावं बाकीचे लोक करतात ते तांकां हांगा ताचो आस्पाव घेवपाक मेळटा. सालिगांव बिकम्स द मेन गेटवे टू आमचे मॅडम दिलायला, तशेंच कलंगूट आनी बाकीची बीच कोस्ट लायन. आनी ताच्या खातीर जे सगळे ट्युरिस्ट येता तांकां हांगाच्यान वता और थंयच्यान हांगा येवप आनी हांगाची एक फेस्टिवल तातलो आस्वाद घेवप हो ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. म्हणून लास्ट इयर सक्सेसफुली आमी करतकर गोवा हेरिटेज फेस्टिवल ह्याय वर्सा हांगा करपाचें थारायलें. अवकाळी आयिल्ल्या पावसान नावेले सांखळे हांगा बरेंच लुकसाण जालां. जोगलां पडून लुकसाण जाल्ल्या वाठाराची मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी करून नियाळ घेतलो. आपतकालीन यंत्रणा ह्या लुकसाणीचो आढावो घेवपाचें काम करतात आनी रोखडेंच सरकार लुकसाण जाल्ल्यांक पालव दितले. विजेची समस्या ह्या वाठारांनी रोखडी सुटावी करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. राष्ट्रीय बोन्साय परिशद पणजेंत जाली. परिशदेचें उक्तावण जपानाचे कावन्सील जनरल यागेकाजी हांणी केलें. ही परिशद फाल्यां मेरेन चलतली. वेगवेगळ्या झाडांचेर बोन्साय प्रदर्शन ह्या कार्यावळीच्या अंतर्गत दवरलां. बोन्साय परिशदेच्यो आयोजक सुजाता भट हांणी ह्या परिशदे संदर्भांत माहिती दिली. Ours is a 3-day program. We start today, that is the 24th of May. With an inaugural ceremony, and from tomorrow onwards for 2 days we have demonstrations by these foreign and Indian masters. It goes on from the morning till the evening, and it's a place where people learn techniques of bonsai. They learn new tools to how to use in their bonsai and how to make their bonsai better. And it's also a place where people meet, interact with one another, and form a kind of family. We are like a bonsai family, so it's a chance for us to meet and interact with one another and get to know one another too. 13वो प्रेरणा दीस पुण्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरात जालो. आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या जोडपालवान हो सुवाळो आयोजीत जालो. बाळी आंदोलनाचे हुतात्मे सर्गेस्त मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप
हांच्या यादीन हो राज्यस्तरीय प्रेरणा दीस जालो. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडे आशिल्ले. सावडे मतदारसंघाचे आमदार गणेश गांवकर, गोंय राज्य मागासवर्गीय आयोगा महामंडळाचे अध्यक्ष वासुदेव गांवकर, उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक दशरथ रेडकार आणि उटा संघटनेचे हेर मानेस्त ह्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या समाजांतल्या लोकांक बाबासाहेबांच्या शिकवणुकीची याद करून दिली. आम्ही कोण आशिल्ले, कोण आसात आनी आमकां मुखार कितें जावपाक जाय हो म्हाका दिसता प्रत्येक ह्या दिसाच्या निमित्यान संपूर्ण गोंयचो अनुसूचित समाज जो आसा आनी खास करून शिकिल्ले सवरलेले आनी सरकारी जे नोकर जे आसात जेंकां ह्या आंदोलनाचो तेंचो काडीचो सहवास नासतना आपोआप तांकां मेळिल्ले आसात. हांव आपोआप हो शब्द कित्याक वापरतलो, हांव थोडोसो उघडपणान उलोवणारो मनीस. कारण ज्या आमचे पिंड जे आसा पळय ते पिंड एका राजकारण म्हणून जन्माक आयले ना, तेका समाजकारणाचे एक विरोध घेवन ज्या अन्याय जाल्लो तेंचेर आवाज उठोवपा खातीर आमी ह्या धर्तरेचेर जन्माक आयिल्ले आसात. सरकारान दिल्ल्या सवलतीचो फायदो घेवन प्रत्येकान मुखार येवन शिक्षण घेवचें अशें सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकर हांणी सांगलें. शिक्षणात कितें कितें फायदे मेळूंक शकता सारके बारकायेन वाचा आनी एक लक्षात दवरा की शिक्षण जेन्ना पळय घेवपाक सगळी फॅसिलिटी अवेलेबल आसा सरकाराच्या माध्यमांतल्यान, तेन्ना ते जर आमी जर फायदो घेतलो जायत जाल्यार आमी पांय घालता सगळ्याचो भुरग्याचो. केन्ना केन्ना आमी पळयता अशें कोण येता एक सामकी गरीब मनीस येता, आपल्या भुरग्याक शिकपाक लागून पयशे दी म्हणटा, ती खबर आसना. पूण एक बरी गजाल केली आमच्या प्रकाश बाबान सगळें टिचेर घालता आसतना एक दीस आतां न्हिदले आसता म्हाका जाल्यार आमचे जे एसटीचे बांदव आसा ते गव्हर्मेंट सर्वंट आसा म्हणून. उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी ह्या दिसाचें म्हत्व सांगलें. स्टेटस मेळपा खातीर गावड्या कुंडे वेळीप ह्या लोकांक स्टेटस मेळपा खातीर खूब जाणांनी खूब अशे संघर्ष केल्ले आसात. त्या सगळ्यांचे आमी नामस्मरण करतात. तांचो लढ जालो, तांणी खूब अशे प्रयत्न केले आनी 2003 जानेवारीच्या 2003 हो स्टेटस मेळ्ळो. आमी खूब खूब आभारी आसात. पर्यटन खात्याचे संचालक आणि गोवा पर्यटन महामंडळाचे एमडी सुनील अंजिपका हांणी सांगलें की पर्यटनाच्या उदरगती खातीर पर्यटन महामंडळ सगळ्या तरेचे यत्न करतात. गोंयच्या संस्कृतायेचें दर्शन पर्यटकांक जावचें हे खातीर पर्यटन खात्यान कार्यावळीची आंखणी केल्या. संवसारांतल्यान गोंयांत येवपी पर्यटकांक गोंयची संस्कृताय कळची हो हेत पर्यटन खात्याचो आसा अशें तांणी सांगलें. Tourism department in domestic trade shows and international trade shows. For example, recently we have visited Arabian Travel Mart. As part of that, we have promoted Goa in a big manner, like what is the actual heritage of Goan, and like that we as I told you, we made it as an annual event calendar, so that prior information we are giving to the tourists and local people. Look, this is going to happen on those particular dates. So this is and at the same time we are promoting massively in our social media and traditional media. The objective behind this is we want to showcase to the outside world, not only for local people but also outside. This is what is this spirit behind Goan traditional heritage and Goan cuisine, and promoting self-help groups, RT products. उदकाच्या संवर्धना खातीर आनी चड उदकाची पुरवण लोकांक करपा खातीर गोंय सरकार तशेंच उदका स्रोत खातें यत्न करता. ते खातीर धरणां बांदपा खातीर नवे नवे जागे ते सोदतात. धारबांदोडेच्या तातोडी गांवांत धरण बांदपा खातीर एक खास बसका जाली. लागीं 40 लोक जांची जमीन उदका पोंदा वता ते ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले आनी धरण बांदपा खातीर पुराय पालव तांणी सरकाराक दिला. उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार आनी पर्यटन खात्याचे अध्यक्ष गणेश गांवकर, उदका स्रोत खात्याचे अभियंते आनी हेर मानेस्त ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मंत्र्यांनी जांकां ह्या धरणाक लागून त्रास जातले तांकां सरकार पुराय मजत करतले अशें सांगलें. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो.
The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate Convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। विसो उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी दीस हालींच गोंयांत मनयलो। गोंय राज्य बायोडायवर्सिटी बोर्ड तशेंच राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी संस्थेच्या जोडपालवान हो दीस मनयला। जैवीक संपदा राखपाचो हेतू हो उत्सव मनोवपा फाटल्यान आशिल्लो। जैवीक संपदा राखपाक एका खासा येवजणेची आंखणी ह्या दिसाच्या निमतान केल्या। बिगर सरकारी संस्था, कायद्या मळावेले लोक, वेवसायीक आनी हेर लोकांनी ह्या येवजणे अंतर्गत जैवीक संपदा राखपाक मजत करची अशें आवाहन ह्या दिसा निमतान जालें। ह्या वेळार सैम आनी हवामान बदलाचे सचिव अरुण कुमार मिश्रा, IAS सैम खात्याचे संचालक जॉन्सन व्ही फर्नांडीस, गोंय राज्य वेटलँड ऑथॉरिटीचे सदस्य सचिव डॉ प्रवीण कुमार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। दर वर्सा प्रमाण अंदू लेगीत शेतकी खातें शेतकारांक 50% सवलतीच्या दरान भाताची बियाणां उपलब्ध करतलें। विभागीय शेती कार्यालयान बियाणां उपलब्ध आसतलीं। पीक वाडोवपा खातीर दर 3 वर्सांनी शेतकारांनी बियाण्यांत बदल करपाक जाय असो सल्लो शेतकी संचालक नेविल आफोन्सो हांणी दिलो। हेर बियाण्याच्या तुळेंत जया, ज्योती आनी कर्जत ह्या जातीची बियाणां उत्पादनांत चड दितात। सामान्य लोकां खातीर भाजयेची बियाणां लेगीत 50% सवलतीच्या दरांत उपलब्ध आसतलीं। मॉन्सून पावंक नासलो तरी आडवेळ्या पावसाक लागून वलसाण तयार जाल्या। हाका लागून जुनाच्या सुरवेक खरीप हंगामाक सुरवात जातली। शेतकारांक अनुदान तशेंच हेर सेवा उपलब्ध जातली अशें शेती संचालक नेविल आफोन्सो हांणी सांगलें। नांगरणे खातीर 50% भाडेपट्टीचेर ट्रॅक्टर विभागीय शेती कार्यालयांत उपलब्ध आसतले। आंबे, नाल्ल, काजी तशेंच पेरांच्या लागवडी खातीर रोपां तशेंच सारें सवलतीच्या दरांत उपलब्ध जातलें अशेंय ताणें मुखार सांगलें। पावसाळो लागीं पावता तशें अग्निशमन दळाच्या कर्मचाऱ्यांचें काम वाडटा। म्हापसा अग्निशमन दळांत हाची पुराय तयारी केल्या। म्हापसा अग्निशमन दळाचे अधिकारी अशोक परब हांणी ह्या तयारे विशीं माहिती दिली। म्हणजे आमच्याकडे सफिशियंट स्टाफ आहा, टोटल 57 स्टाफ आहा माझा वर्किंग, प्लस आमच्याकडे फायर टेंडर, रेस्क्यू टेंडर आणि QRV आहा, 2-3 व्हेकल इन केस आणि जाय जाल्यार आमी जनरेटर, पोर्टेबल जनरेटर आणि पेट्रोल कटर घालून आमची सुमो आहा ती आमी यूज करतले इमर्जन्सी कॉलाक। सो प्लस आमी म्युनिसिपालिटीक लेटर केले आमकां 30 लेबर दिवपाक जाय
दिव्यात म्हणून लेटर केले. सो अजून टील आता 1 तारखेच्या मे बी धाडटले ते. आणि आमच्याकडे सफिशियंट कटर आहात, पेट्रोल आहात, सगळे आम्ही सज्ज आहात. म्हापसा फायर ब्रिगेड फुडल्या मान्सून प्री मान्सूनाक येता ते मान्सूनाक आम्ही रेडी आहात, सगळे सज्ज. पळय आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.6 आनी उण्यांत उणें तापमान 28.6 इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दूरदर्शनाक खासा मुलाखत. भ्रष्टाचाराक आपलो सरकार थारो दिवचो ना अशें स्पश्ट मत तांणी मांडलें. सव्या पावण्यावेलें मतदान आयज जालें. साबार वाठारांनी उमेदीन लोकांनी केलें मतदान. वीज पडून लुकसाण जाल्ल्या नावेली सांखळेच्या वाठारांतली मुखेलमंत्र्यांनी केली पळोवणी. रोखडीच भरपाय दिवपाचें दिलें उतर. पणजेंत जाली राष्ट्रीय बॉन्साय परिशद. जपानचे मुंबयचे कावन्सिल जनरल यागिराजी हांणी केलें उक्तावण. तेरावो प्रेरणा दीस पुण्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरात जालो. बाळी आंदोलनाचे हुतात्मे सर्गेस्त मंगेश गांवकर आनी दिलीप बेग हांच्या यादीत जालो हो दीस. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97, डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.